फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत जायत्यो समस्या आसात. हॉस्पिटलांत दोतोर, लॅब टेक्निशियन मेळून वट्ट 110 रिती पदां आसात. हॉस्पिटलांत आशिल्ल्या उण्या सुविधां खातीर आयडी हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंत्यांक जीएमसीत धाडचे पडटात. आयडी हॉस्पिटलाक सरकारान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत अपग्रेड करपाची मागणी आप पक्षान केल्या. आयडी हॉस्पिटल जे आसा फोंड्यां तातूंत कितले सिरियस शॉर्टेजीस आसात, कितले गॅप्स आसा. तुम्ही म्हणटा न्ही गॅप एनालिसीस, आमी तोच वर्ड वापरया. एज पर असेंब्ली डेटा ऑफ जानेवारी 2006 हालींच्याच जी विधानसभा सेशन जाल्ली जानेवारीन, तातूंत रिप्लाय तुम्ही दिला की देर इज शॉर्टेज ऑफ 110 डॉक्टर्स. 110 डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा आयडी हॉस्पिटल फोंड्यां. स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल सुपरिंटेंडंट, MS सुद्दां ना ह्या हॉस्पिटलांत. सिनियर सर्जन, जुनियर सर्जन कोण ना. इवन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर, हेड क्लार्क असले सुद्धा पोस्ट हांगा वेकंट आसा. सो कशें हें हॉस्पिटल चलता म्हाका दिसता खरेंच एक चमत्कार कसो. ICU ना, ब्लड बँक ना, आनी कितलेशेच आनीक प्रॉब्लेम आसा जे तुम्ही जेन्ना न्यूजान येता. फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट चलना किंवा AC चलना, बेगीन बेगीन धांवन तुम्ही तो न्यूज खंय तरी धांपपाक बारीक बारीक कामां करता. पूण CT स्कॅन, ICU, ब्लड बँक हे म्हळ्यार व्हडले सिरियस इश्यूज आसा.